नमस्कार. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणजे फाल्यां 19 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती. त्या निमित्त म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील, गोवा ट्युरिझम डिपार्टमेंट आणि म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील शिवजयंती कमिटी 2026 यांच्यानी आयोजित केल्ले हे नाटकाची छावा. हे नाटक आमचे श्री बोडगेश्वर देवस्थान हांगासर 7 ह्या टायमार जातलें. आणि तशेंच 5 आमी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे हार घालून तेंच्या थंयसर तांकां वंदना दितली. त्या उपरांत आमचे 7 हे थंय नाटक श्री बोडगेश्वर देवस्थानाच्या समोर जातलें. आणि हांव मागता की आमचे सगळे म्हापशेकार तशें शिव प्रेमी आसा तेंच्यांनी थंय आपली उपस्थिती दाखोवची. आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या मदीं आसा जनरल सेक्रेटरी श्री योगेश खेडेकर, श्री चंद्रशेखर बेनकर कावन्सिलर, तशेंच छावा नाटक कमिटीचे मेंबर्स महेश कोरगांवकर आणि प्रवीण च्यारी. आता ते तुमकां फुल्ली डिटेल्स दितले. नमस्कार. हर हर महादेव. म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान ट्युरिझम डिपार्टमेंटाच्या जोड पावलान आयोजित केल्ल्या ह्या सोहळ्याच्या छत्रपती शिवरायांच्या सोहळ्याच्या निमित्तान छावा हे नाट्यप्रयोग करपाचें ठरयलां. बार्देजांतल्या जवळजवळ 250च्या वर 250च्या वर कलाकारांनी सजयल्लें हे छावा नाटक. तुम्ही याचो एक शो तुम्ही पळयला नारायणदेवाच्या जात्रेक. आणि पत्रकारांचे हांव खरें आभार मानता मनासून की आमकां भरपूर पब्लिसिटी तेन्ना तेंच्यांनी दिली. त्यामुळे तुफान गर्दी, अलर्ट गर्दी आणि 250 कलाकारांनी घेतलेले मेहनतीचे फळ आमकां ते पळोवपाक मेळ्ळें. खुबश्या लोकांनी तोखणाय केली आणि काही जाणकारांनी अशें म्हटलें की गोंयच्या इतिहासान खंयच्या उत्सवाक सादर केल्लें सगळ्याकून व्हडलें नाटक. अशें नाटक गोंयच्या इतिहासान केन्ना उत्सवाक सादर केलें जावंक नासलें. 2-2.5 वरांचे संभाजी महाराजांच्या जिवनाचेर इतिहास, संभाजी महाराजांचे इतिहास वर्णन करपी हें सुंदर सुशोभीत अशें नाटक. ल्हान भुरगे 3 वर्सां पासून ते 75 वर्सां पासूनचे कलाकार ह्या नाटकान भाग घेतात आणि सगळ्यांनी आपापले परीन बरें योगदान दिल्लें आसा. तोखणाय करता हांव लेखिका. तेणी हें बऱ्यापैकी नाटक बरयलां. काही अवघे 25 पेजीची स्क्रिप्ट ही. पूण लोकांच्या फुड्यान सादर करता आसतना आमकां खरीच उमेद जाता की आमी छत्रपती संभाजी महाराजांचो इतिहास हुबेहूब लोकांच्या फुड्यान दवरपाक पावले. जो इतिहास आमच्या भुरग्यांक खबर आसपाची गरज आसा, आमच्या लोकांक खबर आसपाची गरज आसा. काही कारणामुळे हो इतिहास लिपयल्लो गेल्लो, पूण तो फुडें हाडपाक आमकां खरीच उमेद जाता. लोकांनी भरपूर प्रतिसाद दिलो, प्रेसवाल्यांनी आमकां भरपूर प्रतिसाद दिलो. तसोच आतां एक हांव आव्हान करता की तुमी लोकांक आव्हान करचें की सगळ्या आपल्या पुऱ्या फॅमिलीक घेवन पळोवपा सारकें हें नाटक आसा. ह्या नाटकान आमी जिते जाते अश्व म्हणजे फाटल्या फावटी आमी एक अश्व वापरलेलो. आतां बोडगेश्वराच्या ग्रावंडाचेर आमी प्रयत्न आसा की एकापेक्षा सुबेज अश्व म्हणजे घोडे ह्या लढाईन भाग घेतले. आणि एक इतिहासान हिंदू स्वराज्याच्या इतिहासान जी एक थरार आमकां आयकूंक मेळटालो, लढाई अशी जाताली तशी जाताली, तेचो एक थोडक्यान आमी हांगा प्रयत्न केला की लोकां मेरेन तो तसो सादर करचो. शिवाजी महाराजांचे जयंतीच्या उत्सवा निमित्तान म्हापसा म्युनिसिपालिटी आणि गोवा टुरिझम तसेच आमचे आमदार जशवाडी सजा यांच्या सपोर्टान महानाट्य म्हापशान छावा हे फाल्यां सांजचे 7 सारखे शार्प सुरू जातले. तेका 7 सगळ्या लोकांनी उपस्थिती लावची. ते पयली पालखेंतून तो उत्सव सुरू जातलो. तो सोहळो पळोवपाक सगळ्यांनी सारके टायमार 7 पावचे. तशेंच ह्या उत्सवाक आमी इतले व्हडली अरेंजमेंट केल्या ती सगळ्या लोकांक मोफत आसा. थंय अशे कसले चार्जीस बीन कांय नासतले. तर सगळ्या लोकांक आव्हान करता की तुम्ही
ह्या नाटकाचो लाभ घेवचो. धन्यवाद.